गेल्या पावसाकूय ही भिंत प्रोटेक्शन वॉल आणि हे कोसळलेली दरड अवनूय ताका म्हाका दिसता धोको आसा। तुमकां काय दिसता मिशन फॉर लोकल? आयज आमी एक्चुअली खरें म्हणजे परीक्षण केलें कित्याक आमी सुरवातीपासून आता हैसरपर्यंत येयले। मधोमध 2 ते 3 कडेन कंप्लीट भेगा पडलेले आहात एकदम जॉइंटाक आणि हो बरे साधारण 3 ते 4 इंचाचो डिफरन्स आसा आणि हेच्या वरसून इतले सिद्ध जाता की येणाऱ्या ह्या पावसात ही भिंत कोसळतली म्हणजे कोसळतलीच आणि ती सुद्धा एकदम नाहक बळी कोणतरी ठरलो जातलो। खरं म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्टराचे कार्य आसा। हे कॉन्ट्रॅक्टरान कितें कार्य केलें आणि कितें तेजेर कोणी लक्ष घातला हो प्रश्नचिन्ह तयार झालेलो आसा। खरं म्हणजे एक तर निकृष्ट दर्जाचे काम केलेले आसा हे सिद्ध जाता। ही माती काढली पण हे बरेचसे मातीचे भाग कोसळले। आता हयसरली जी माती आसा ही सुद्धा मातीसाठी कितें तरी प्रोटेक्शन करूंक जाय आसली, धाकटी भिंत घालूंक तरी जाय आसली आणि ती सुद्धा घालूंक ना। सो हे सगळे काम अर्धकूट दवरलेले आसा आणि ह्याच्यासाठी खरें म्हणजे आमदाराक हांव जबाबदार धरता कित्याक आमदारचे लक्ष नाही सिद्ध झाले। हे जर आमदारचे लक्ष असले जाल्यार अशें घडचे नासलेले। सध्या आमी राष्ट्रीय महामार्ग 66 जो बायपास रस्तो मालप्याच्यान आमच्या पत्रादेवी वयता त्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात गेल्या वर्साय हांगरसरली एक दरड कोसळली आणि त्यामुळे हो पुराय रस्तो बंद आशिल्लो, त्याचे काम केला पण कंत्राटदारान ज्या पद्धतीन काम केला ती आता पुन्हा ह्या पावसाकूय व्हडा प्रमाणात एक दरड एक सायड कोसळपाची शक्यता आसा। त्या खातीर सरकारान हाचेर लक्ष दिवन जी दरड कोसळतली ताका आज मेरेन प्रोटेक्शन वॉलूय बांदूंक नाशिल्ली। गेल्या 2 वर्सांक ही भिंत कोसळलेली आणि त्याच्या उपरांत दरड कोसळली। दरड कापपाची जी सिस्टम आशिल्ली ती कंत्राटदारान चुकीची सिस्टम कापल्ली। सरळ रेषेत डोंगर कापिल्लो, जर तो स्लोप पद्धतीन कापलो आशिल्लो जाल्यार दरड कोसळपीची नाशिल्ली। पण गेल्या वर्सा ज्या पद्धतीने दरड कोसळली आणि प्रोटेक्शन वॉलय कोसळलेली होती आणि त्या खातीर हो रस्तो पुराय बंद आशिल्लो आणि जो पयलीचो रस्तो NH 17 म्हणून आशिल्लो त्या रस्त्याल्यान जे अवजड वाहनां वयताली तेन्ना ती चडटाना आणि उतारताना खूप त्रासदायक आसताले। तो रस्तो धोकादायक आशिल्लो आणि पावसा पयलीं हो रोड आता जे प्रोटेक्शन वॉल बांदून ओपन केल्लो आसा पण जे प्रोटेक्शन वॉल बांदले तेकाय खंय तरी धोको आसा कसो दिसता की एके सायडीन खंय तरी लवणटा कितें की ती भिंत अशें दिसून येता। त्या खातीर सरकारान आणि जे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आसात तांणी लक्ष दिवचो। पावसा पयलीं ही जी दरड कोसळतली आणि एखाद्या वेळी जर दुर्घटना घडली तर ताका जबाबदार कोण, त्या खातीर सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर। तुम्ही पळयतात GNH। Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels। पहले प्यार की पहली राइड, slowly slowly matching vibe। Activa Activa Activa, first love बोले तो Activa। आओ करें try एक नया पाथ, click your first, make your mark।